येतावामी गोडा संतोषा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओढा उल्हासा जेवणार तुझ्या सर्गीच्या जेवणार तुझ्या सोमिया उर्बेन आम्ही आल्या भक्ते मोगा तुका मी हसिता काळजान मनान एकसा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका मी भेटयता. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंत मदर तेरेसा, कोलकाताची मदर तेरेसा हिचें स्मरण करता. मदर तेरेसा ऑगस्टच्या 26 तारीखेर 1910 इसवेंत अल्बेनियांतल्या उत्तर मॅसेडोनियांत ती जल्मली. 18व्या वर्साच्या प्रायर सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो ह्या कोवेंताक ह्या एका माधुरींच्या एका मंडळाक ती सेरवता आनी 1929व्या वर्सा नोविशेट करूंक दार्जिलिंगाक येता. थंयसर 2 वर्सां नंतर ती तिचे आंगवण करता आनी त्या नंतर ती एक शिक्षकी जावन वावर करनासतना थंयसर आसली ती दुबळीकाय पिडा पळोवन ती भोवूच सुरसुरता आनी सप्टेंबर 10, 1946 इसवेंत 1946 इसवेंत आपोवणे भितर एक आपोवणे तिका फावो जाता. खरें जावन ती माधुरींच्या एका मेळाक तिका आपोवणे लाभलेलें, पूण ताचे किवर त्या रितीन दुबळ्यांची सेवा करूंक आनी एक आपोवणे तिका 1946 इसवेंत फावो जाता. त्या नंतर 2 वर्सां उपरांत मिशनरीज ऑफ चॅरिटी मंडळ हेजें स्थापन ती करता आनी सप्टेंबर 5, 1997 इसवेंत ती देवादीन जाता आनी पापा जॉन पॉल II हाणें 2003 वर्सा ऑक्टोबरच्या 19 तारीखेर तिका भाग्यवंत म्हूण पासारता आनी 2016व्या वर्सा पाप फ्रांसीस सप्टेंबरच्या 4 तारीखेर तिका सांतीण म्हणून प्रसारता. तिची जिणी आमकां एक मार्गदर्शन जावन आसा. तिचें जिवीत आमकां एक प्रेरण जावन आसा क्रिस्ता सारकें जिवीत जिवंक. क्रिस्तान जशें पेल्याच्या सेवेंत आपणाची जिवीत करसिलें तेच परी आमी क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक मदर तेरेसाची जिवीत एक देख जावन आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना मदर तेरेसाच्या विनवण्या मुखांतर क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक जाय अशी कृपा आमी मागून घेवया. आमी क्रिस्ताचे शिस ताचे फाटला उदार ताणें दाखयल्ल्या वाटेंत थोडे पटी चलोवंक आमी फाटीं सरल्या. ह्या खातीर आमी देवा लागचें बोगसाणें मागया, एकामेका लागचें बोगसाणें मागया. आनी आतां ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. सांगाता आमी मागया. हांव पातकी सर देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरूंक सांगता.
मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भुरग्यांक सुद्दां सांगपाक मगे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळकर, सोम्या काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोम्या काकुळकर. प्रार्थना. सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा तुज्या भक्तांक आमच्या भाव भयणीक महिमेवंत करून तुजो अगणीत मोग आमचे थंय तूं दाखयतासाय. तांची देख घेवन तुज्या पुताचो विश्वासीपणान पाटलाव करूंक तांचे विनवणेन आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्यान देवाची वळख आसना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हातूं आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्यात. मोगाच्यानो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सडवंदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतावी ह्या सविशान. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलों. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलों. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलों. ताची वाकान स्तुती कळनासता म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा हाचे वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा.
हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाजतलो. म्हजे सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सक्कळ ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्ट आनवारांतलें म्हाका ताणें निवारलें. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाजतलो. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरी जातात. तांची मुखामळ लजेन केदींस भावनान. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या आनवारा आकांतांतलो ताका निवारलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाजतलो. Alleluia गावया सोम्या खरसिया ताच्या पवित्र नावा होगले कुसार्या. Alleluia गावया सोम्या खरसिया ताच्या पवित्र नावा होगले कुसार्या. देवाची खुशी करूंक बुकेताली आनी तानेताली कितली बागी तिन्स दादोशी जातली. Alleluia गावया सोम्या खरसिया ताच्या पवित्र नावा होगले कुसार्या. Alleluia गावया सोम्या खरसिया ताच्या पवित्र नावा होगले कुसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो, मनशा पोत सगळ्या देवदूतां सांगाता आपल्या महिमेंत येतस आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी समेस्त परजां ताच्या समोर जमो जातल्यो. आनी गवळी बोकऱ्यांत तावन वेगळी करता तशें समेस्त मनशांक एकामेकाक तो वेगळी करतलो. बोकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो राबयतलो. उपरांत उजव्याक आसलेल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेलो. संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज्य तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव पोरको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें. हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन केली. बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ ते बागेवंत ताका जाप दिवन म्हणटले, केदाळ सोम्या आमी तुका भुकेलो देखलो आनी आमी खावंक दिलें. केदाळ तुका तानेल्लो पळयलो आनी तुका आमी पियोंक दिलें. केदाळ आमी तुका पोरको आनी उक्तो आसलो देखलो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोंक दिल्लो. केदाळ आमी तुका पिडेंत आनी बंदेंत आसलो देखलो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतस हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, वचा म्हज्या दोळ्या मुखलो शिराप पडलेले न्हू देवसराक आनी ताच्या दुदांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उजांत. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना. हांव पोरको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना. पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात.
तवळ तेय ताजे लागीं विचारतले केदाळा सोम्या आमी तुका भुकेल्लो वा तानेलो देखलो पोरको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयलो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक नाव. आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतस हांव तुमकां सांगतां जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हे वेतले ससनाचे केस्तेक पूण भाग्यवंत वेतले ससनाच्या जिविताक. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. कोणी मनशान देवाक पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो तर देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाता. संजवांचें पयलें पत्र आवस्वर 4:12. ही उतरां आज आमी स्मरण करच्या कोलकाताच्या भाग्यवंत मदर तेरेसा हिच्या जिवितांत सत जातात. तिणें दुबळ्यांचो पिडेस्तांचो मोग केलो. तांचे थंय क्रिस्ताक तिणें देखलो. तांच्या सेवे मुखांत्र तिणें क्रिस्ताचीच सेवा केली. अमेरिकाचो एक जर्नलिस्ट पत्रकर्त एक पटी तिची इंटरव्यू करच्या खातीर तिका मेळोवंक आयलो आनी तेन्ना ती एक घायल्ल्या मनशाचें ती रुवां ती ड्रेसींग करतली. तिका त्या रुवांचेर वखद लावन ती कट बांदतली आनी थंयसर जायती घाण थंयसर आसली. आनी तो जर्नलिस्ट तो पत्रकर्ता तिका म्हणटा कोणी म्हाका $1 मिलियन दिले जाल्यार असलें एक काम हांव करचो ना. आनी त्या वगळार मदर तेरेसा म्हणटा हांवी कोणी म्हाका $1 मिलियन दिले तर असलें काम करचें ना पूण हांव हें काम क्रिस्ता खातीर करतें आसा. तिणें हर एका मनशा थंय क्रिस्ताचें प्रतिरूप देखलें आनी हर एका मनशांत थंय आसल्या क्रिस्ताची सेवा तिणें केली. आनी तिच्या निस्वार्थी सेवे खातीर सगळ्या संवसारार ती नांवाडीक जाल्या. तिची जिणी सादी ल्हानविकायेची बोळेपणाची. दुबळ्यांतय आनी पिडेस्तांतय तिका आसली ती तांची सेवा करच्यांत आसली ती उर्बा विशेष. आनी तांच्या सेवे खातीर तिणें तिचें सगळें जिवीत अमानत करून दवरलें. तांच्या सेवे खातीर तिणें तिचें सर्वस्व सांडलें. तिजो गांव तिचें घरदार. इंडियाक आयिल्ल्या उपरांत तिणें केदींच तिच्या आवय बापायक पळयल्लो ना. येदो व्हडलो सॅक्रिफायस करून तिणें त्या दुबळ्यांची सेवा केली. तांच्या सेवे खातीर तिणें तिच्या तांकी वरणी वर्त्या रितीन तिणें प्रयत्न केलें आनी सर्वांक तिणें मानान आनी गौरवान लेखलें. जावं पुरो तो दुबळो वा ग्रेस्त, शिकपी वा अशिकपी, कसलीच जात मत खात लेखी नासतना तिणें सर्वांकी तिच्याच भावा भयणी परी लेखलें आनी तांची सेवा केली. भुकेल्ल्यांक तिजें तावन खाण मेळ्ळें, तानेल्ल्यांक पिवन, अनाथांक बिडार, विणग्यांक न्हेसण, दुखेस्तांक बुजोवण, पिडेस्तांक सेवा आनी निराधारांक आदार तिजे तावन फावो जालो. आनी ह्याच खातीर जशें आयसाया प्रवादी 58व्या अवस्वरांत 8व्या वळींत अशें उल्लेख करता तुमी दुबळ्यांची सेवा केली तर, भुकेल्ल्यांक खाण दिलें तर, तानेल्ल्यांक पिवण दिलें तर, दुखेस्तांक बुजयलें तर तुमचो उजवाड
संवसारार परजळतलो, फांत्या परी तो परजळतलो अशें इसाया प्रवादी उल्लेख करता. आनी तेच प्रमाणे आज मदर तेरेसान सुरू केल्लें तें मिसांव वावर, सेवेचो वावर सगळ्या संवसारार परजळते आसा, सगळ्या संवसारार एक प्रतिफळ दिते आसा. तितलेंच न्हय, तिच्या जिविता मुखांत्र तिणें क्रिस्ताक सगळ्या संवसारार साक्ष दिली आनी जायत्यांक क्रिस्ताची त्या मेटांनी, क्रिस्ताच्या त्या मेटांनी चलोवंक तिणें प्रेरण दिलें. हेरांची सेवा करण, पेल्याची सेवा करण, क्रिस्ताक ह्या सगळ्या संवसारार साक्षी जावच्याक तिणें प्रेरण दिलें. आयच्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे जेजू पेल्यांच्या गरजेवंतांच्या निराधारांच्या सेवे मुखांत्र सर्गींचे राज सलिसायेन आमी जोडयेत म्हणलें आमकां शिकोवन दिता. आमी ससनाचें जिवीत जोडूंक आमची वाट पेल्याच्या आंगणांत हांव पाशार जाता म्हणलें सोमी आमकां दाखोवन दिता. पेल्याची सेवा जेजूच्या जिविताचे आनी ताच्या मिसांवाचें एक अविभाज्य अंग, गरजेचो वांटो जावन आसलो. आनी हे संपूर्ण रितीन जाणा जाल्ली मदर ट्रेसा सोम्या परी पेल्याच्या सेवेंत आपणाची जिणी करसिता. मदर तेरेसान तिच्या जिवितांत केल्ल्या परी सेवा आमी करूंक थोडे कश्ट आमकां मारतले, तितले सलिसायाचे न्हय. तरी पूण ल्हान ल्हान संगतींनी, ल्हान मट्टार आमी तसली सेवा करूंक आमकां जाता. आमच्याच घरांनी पिडेस्त आनी प्रायवंत आसात. तांची बऱ्या मनान सेवा करून, तांकां मनान लेखून आमी थोड्या मट्टार, एका ल्हान मट्टार मदर तेरेसान जियेल्ले बरी जिवंक आमकां साध्य आसा. आमच्याच फिरगंजेंत, आमच्याच वाड्यांत जायतो लोक दुबळो आसा, जायतो पिडेंत वळवळटा. असल्यांची भेट करून, असल्यांची सेवा करून, एकसुरी आसल्यांची भेट करून तांच्या सांगाता मोगाची थोडी उतरां उलोवन थोडो वेळ आमी करतलो तर खंडीत जावन तांची सेवा आमी केल्ल्या बरी जाता. तांच्या संगी वेळ करसिल्ल्या वरवीं, तांची दूख आमी वांटून घेतल्या वरवीं तांचें दूख बेजाराय आमी उणी करूंक शकता. तर मोगाचो न्हू, आज हें क्रिस्ताचें बलिदान ह्या वेदीचेर आमी भेटयत आसतना सोम्यान जशी पेल्याची सेवा केली, मदर तेरेसा त्याच वाटेन चल्ली, तशेंच आमी क्रिस्तान दाखोवन दिल्ल्या त्या वाटेन चलोवन, त्या दिशेन पावलां काडून सोम्याचे करेशीस जावच्याक आमी प्रयत्न करया. आमेन. तन आमचे उपसिता बापा, मन आमचे अर्पितां तुका, धन आमचे भेटयतां तुका, काणगे ये बापा. वायन उंडो तुका भेटोसो, साथ आमच्या कसा वावरासो, घे तूं मोग आमच्या काळजासो, काणगे ये बापा. धन आमचे उपसिता बापा, मन आमचे अर्पितां तुका, धन आमचे भेटयतां तुका, काणगे ये बापा. मोगाळ भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या मागण्यांक कनवळ्यान कान दी आनी तुज्या भक्तांचे विनंतेन ह्या बलिदानांत फावो ते परी तुजी सेवा करूंक आनी
ताजो फळ आमच्या जिवितांत दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता क्रिस्ता मरिफात. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसो. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय तशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वंतय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयल्लो त्या भक्तां बसत तुज्या पवित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तो मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळभरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक विचार आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें म्हजें रगत. पतकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वरावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवनचा, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या बोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकोर मरिये देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत जुझे तिचो पती, भाग्यवंत दमदुतां, आविलाचे सांत तेरेस, कुर्साचो सांत जुआंव, जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेस, कोलकाताची भाग्यवंत मदर तेरेसा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता,
त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सरवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सांगता आमी दिर्घेवन मागया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सगळ्या आसता तशी संवसारांत जावं. आमचो स्वर्गाक राज संस्कारी आनी आमी आमचे सुद्दां कुशितांव तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोणे लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. केल्लो म्हाका तुमी काम दिले. हांव तानेल्लो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना बाबा तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सवे एकवटान रावा. संवसारार म्हजे काम तुमी मुखारून व्हरा. म्हजे खरे पाटलाव गाजाया. हांव भुकेलो म्हाका तुमी काम दिलें. हांव तानेल्लो तेन्ना पियेवंक दिलें. म्हज्या ल्हाना बाबा तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें.
म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तें म्हाका तुमी केलें. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा, शांतीच्या आणि सर्व बुजवण्याच्या बापा, तुझ्या भक्तां खातीर तुका वाखणूक आमी तुजी भुरगीं हांगा आज एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुजे पवित्रतायेन आमी भरूंक आनी सर्गा ससनाची सडवण सोडूंक आमच्या महिमेवंत भाव भयणीच्या सांगाता निरंतरी तुका वाखणूंक फावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सकट सांगाता मेळ्या, सकट लागीं सरया. आमचे ताळे एक करया, मोरयेक गळसिया. व्हरता इतलांनी सोद्या, फुलां एकठांय करया. तांचो एक मुकुट गुंथया, आनी मायेक दिव्या. सकट सांगाता मेळ्या, सकट लागीं सरया. आमचे ताळे एक करया, मोरयेक गळसिया. प्रार्थुया. मोरी आमचे मोगाळी माये, तुका गब्रियल दुतान हाडली बरी खबर मोगान तुवें स्विकार केली. तुज्या गर्भांत आसच्या देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें मोगान वागयलोय. अशें देवाच्या योजनाक तुवें कल्तिमान घालय. आमच्या सर्व आवय बापायक तुज्या हातांत समर्पित हांव. देवान तांचे मारिफात ह्या संवसारी दिवच्या त्या जिवाक तांणी मोगान स्विकार करूंक आनी तांची जतन घेवंक देवा बापाचो आदार मागून धाड. आज ह्या तुज्या नोवेनाक हजर जाल्ल्या ह्या नेणट्या बाळांचेरी तुज्या पुता तावन आशिर्वादा मागून धाड म्हूण मागता हांव. तुजे कुशीन बाळ जावन जल्मल्या त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Marie, हो गळसिया, तिकाता वर्णिया. कायातीचे सोडून सर्गारास ते बरोवन. मोरिये, हो गळसिया, हो गळसिया. मोरिये, तुगे फूल परमळी, बोसोबी परसळी. पेटय माये उजो, जेजूच्या मोगासो.
हो गोडसिया मरिये सर्गीच्या दिसासो आवरोतून गणासो दिस तुका मान देता सदमाये वर्णिता मरिये ओ गोडसिया मोगाळ पुता सोवेन अवक्वार मोरी आशीर्वाद देवा आमकां भाग्यवंत क्रिस्ताची कुरवेन देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.